एवरीवन, तर कशी आसात तुमी सगळी? आय होप तुमी सगळी बरी आसतली। गोवन क्रिएशन ह्याच्यान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। तर आयच्या व्हिडिओन हांव तुमकां दाखयतले एक टी टाइम स्नॅक, तेचें नाव आसा गोवन तिखट शो। चला तर सुरवात करूया। हांगा घेतला 1 स्पून तांदळाचें पीठ, ओके। मीठ घेतला 1 स्पून आणि तातूनच हांवें चिमूटभर साखर घालून घेतले, पावडर साखर। साखरेन जी तिखसाण आसता पळय ती बॅलन्स जाता आणि जो शेव आसता पळय तो क्रिस्पी जाता। 1 स्पून हल्दी घेतल्या, धाकटो स्पून, आणि रेड चिली पावडर हांवें 2 घेतला। सो हो आसा काश्मीरी रेड चिली पावडर आणि हो आसा आमचो घरचो रेड चिली पावडर, जो आमच्यो नॉर्मल मिरसांगो आसा तेंचो पावडर घेतला। 1 स्पून हिंग घेतला, जिरा पावडर वो ऑप्शनल आसा, आणि एक व्हडली वाटी बेसन घेतला, आणि ऑयल एज पर रिक्वायरमेंट। हांगा एक कढाई घेतला आणि तातून हांव बेसन घालून घेता। बेसन आणि तांदळाचें पीठ एका चाळणीन घालून ते बरें अशें चाळून घेवपाक जाय। हेतून 2 हे जाता गजाली, तातून ते बेसन आसा पळय ते बरें चाळटा, आणि तांदूळ आणि बेसन दोनांचें पीठ बरें मिक्स जाता, अशें सगळें चाळून घेवपाक जाय। बरो चाळून जाल्लो आसा, सो तुमी पळोवपाक शकता तातून एक बीन असो गुटले अशें आसता पळय ती ना। सो तातून आतां हांव मीठ आणि एक चिमटी भर अशी साखर घेतल्या, ते घालून घेता। मागीर हल्दी पावडराचे बेनिफिट्सूय आहा आणि कलरूय बरो येता। मागीर हांवें ह्यो गोवन रेड चिली पावडर आणि काश्मीरी लाल मिर्च हे दोनूय घालून घेता। मागीर जिरा पावडर वो ऑप्शनल आसा, तुमकां जाय जाल्यार तुमी ब्लॅक पेपर पावडर सुद्दां ॲड करूं शकता, आणि हिंग घालता। हे सगळें बरें अशें मिक्स करून घेवपाक जाय, आणि थोडे थोडे करून उदक। सो आतां म्हजो बेसन मळून जाल्लो आसा। बेसन मळपाक खूब डिफिकल्ट, सो तुमकां जाय न्हू जाल्यार तुमी वयल्यान ऑयल घालूं शकता। हेका चड उदक लागना, तुमी म्हणू शकता की उदक लागच ना, जस्ट 1 स्पून अशें उदक लागता, कित्याक म्हाजें जें बेसन आसा पळय तेवूय कमी आसा। सो अशें मळून घेतल्या उपरांत न्हू ते चिरने आसा तेका जी शोवाची प्लेट आसता पळय, बारीक शोवाची प्लेट, ती काडून घेवपाक जाय। सो ही प्लेट घेता, आणि हे चिरत्यांक न्हू पयलीं तेल लावन घेया, कित्याक जो बेसन आसता पळय तो चिकट आसता, सो तेल लायल्या कारणान ते बरें सुट्टा। इवन ह्या पिठाक न्हू एक ड्रॉप अशें ऑयल घालून ते बरें अशें ऑयलीन अशें रोल करून घेया, कित्याक नाजाल्यार ते बेसन चिकट आसल्या कारणान ते जे चिरने आसा पळय, चकलो म्हणटा पळय, तेका ते पीठ टसो शकता। सो हे आतां ते चिरन्यान अशें घालून घेवपाक जाय, आणि जी शोवाची जी प्लेट आसा पळय तिवूय हांवें ऑयलीन अशी ग्रीस करून घेतल्या, ती तेका अशी लावन घेवपाक जाय। पळया, नॉर्मली आमी चकऱ्यो बीन करतना आमी कितें करता, चकऱ्यो अश्यो सेपरेट काडून घेता, पूण शो करतना तशें करपाचें ना। शो न्हू डायरेक्ट तेलान, गरम तेलान सोडपाक जाय। तर कढाई दवरलेली आसा गरम जावपाक, तातूंत हांव एज पर रिक्वायरमेंट तेल घालून घेता, आणि हे तेल न्हू बरें गरम जावपाक जाय। मिडियम हॉट ऑयल उपकारना, बरें खतखतीत गरम जावपाक जाय। तेल बरें गरम जाल्लें आसा। आतां जो चक्रो घेवन शो डायरेक्ट असो गॅसीन सोडपाक जाय। डायरेक्ट सोडून घेवपाक जाय, चडूय घालनाका, एका टायमार जाता तितलोच घाला। एका वाटेन भाजल्या उपरांत सोमतो तो असो टर्न करून घेवपाक जाय, दोनाय वाटेन अशें क्रिस्पी भाजून घेवपाक जाय। सो हो आतां भाजून जाल्लो आसा, तो एका प्लेटीन काडून घेवपाक जाय। दुसरें बॅटर घालच्या पयलीं तेल सगळें क्लीन करून घेवपाक जाय, आणि सेम प्रोसिजरान असो घालून घेवपाक जाय।
आता आमचो शो भाजून रेडी जाल्लो आसा. तो अशा हातान क्रश करून घेवपाक जाय. क्रश केला म्हणटकीर तो खावपाक न्हू बरो पडटा. म्हणजे हातीन असो थोडो थोडो घेवन खावं शकता. सो तुमकां जितलो थिकनेस जाय न्हू, जितलो बारीक जितलो मोठो तितलो असो क्रश करून घेवपाक जाय. हो आतां शो टी टायमा वांगडा खावपाक केन्नाय रिलेटिव्स येता तांकां दिवपाक रेडी आसा. सो आतां आमचो तिखट शो जावन रेडी जाल्लो आसा. हाका तिखट शो कित्याक म्हणटा तें सांगता तुमकां. कित्याक हातून ज्यो गोवन लोकल मिरसांगो आसा पळय ताचो पावडर यूज करता आनी हो खावपाक खूब तिखट आसता. होप तुमकां म्हाजी आयची रेसिपी आवडली आसतली आनी आवडली जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक लायक शेअर सबस्क्रायब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय.